Margao will get a new Konkani cinema theatre and an art gallery. Fatoda MLA Vijay Sardesai has promised to build these to promote Konkani cinema and culture. He was speaking after inspecting the Ravindra Bhavan along with Goa State Infrastructure Development Corporation officials. This inspection was carried out by GSIDC officials, Fatoda MLA Vijay and members of Ravindra Bhavan Margao. Vijay said that for nearly 10 years, Ravindra Bhavan has not been maintained and there was a lot of work still pending. रवींद्र भवन म्हणटा तें गेले 10 वर्सां रवींद्र भवनाक मेंटेनन्स ना आनी रवींद्र भवनाक कांय जावना. मेंटेनन्स पयलीं आमी ह्या वर्सा केल्लें जेन्ना हांगा ते मरीन एक्सपोर्टर्स कॉन्फरन्स जाल्लें ताजे पयलीं आमी ताका मेंटेनन्स केलें. हांगा थोडे इश्यूज आहा. एक म्हणल्यार एक विजिलन्स केस पेंडींग आहा, ताजे खातीर कांय काम घेवंक जायना अशें म्हणून चड करून ऑथॉरिटीज ब्युरोक्रेटांचें उत्तर आसता. आज मेन आमचो मूळ मुद्दो असो आहा की आमी एक आर्ट गॅलरी एक्सक्लुसीव एक थिएटर चड करून आमचे कोंकणी सिनेमाक प्रमोट करपाक बूस्ट करपाक एक्सक्लुसीव थिएटर 600 सिटींग ऑडिटोरियम थिएटर कितें तें. तिसरें हें जें ओपन एअर आहा तें आमी डिवेलॉप करून ताका वयर ग्रीन रूम बी एक फ्लोराचो ग्रीन रूम करून इंटरनॅशनल रॉक कॉन्सर्ट बी जावपा खातीर हे 3 इश्यूज आमी प्रायमरीली हातान घेतात. उरिल्ले आहा ते मेंटेनन्स, टॉयलेट बरें जातले, तियात्रांक जे कोण लोक येता तांकां दिसतालें हांगा जें आमचें नुस्त्याचें मार्केट जालां ते भशेन म्हळ्यार डिस्टिंक्ट डिफरन्स हें दिसतालें हें आमी करपाक फुडें सरल्या. मेजर इश्यूज म्हणटा ते एक मेंटेनन्स आनी हे 3 व्हडले इश्यूज. तातूंत आमी पार्किंग रेगुलेट करपाक आमी कितें तरी करचें पडटलें कित्याक पार्किंग शूड नॉट स्पील ऑन द रोड हो आमचो कन्सर्न आहा. आज मेरेन गोंयांत मल्टी लेवल पार्किंगाची वापर तितलो व्हडलो बरो जायना. लोकांक उदी संवय जावंक ना. मल्टी लेवल पार्किंग हांगा वचप म्हळ्यार कूड बी अ वेस्ट ऑफ मनी. वी डोंट नो. लेट्स थिंक ओवर इट. वी हॅव नॉट टेकन डिसिजन ऑन दीस. बट दीज आर द मेन 3. कोंकणी सिनेमा आहा तांचे सदांच एक डिमांड आशिल्लो की आमकां एक एक्सक्लुसीव थिएटर आसचें आनी तांकां आज मेरेन हे आयनॉक्स बिनॉक्स प्रायम टायम तांकां दिनात. सो ताजे खातीर जर आमी हें केलें दीस कूड बी डेडिकेटेड टू कोंकणी इज गोंयकारपण. काल मुख्यमंत्र्या कडेन आमी मिटींग घेतली. चेअरमॅन वायस चेअरमॅन रवींद्र भवनाचे आशिल्ले. हे मिटिंगेक आमी अशें डिसायड केलें आज वचून हें करुया म्हणून. तांचे मागीर एस्टिमेट तयार जातले कितें करता तेंय आमी तुमचे फुडें येतले. इट इज अ प्रोसेस. हो पावसान आमी प्लॅन करूं येता. पावस म्हणल्यार ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमकां टायम मेळटा प्लॅनिंगूच करून टेंडर तयार करता. ते म्हणून करून आमी मागीर विजिलन्सान जी मॅटरां विजिलन्सान जी आसा ती हाका रिलेटेड ना, ती जाल्ल्या कामाची. सेकंडली आमी विजिलन्साक चीफ मिनिस्टरा कडेन आग्रह करतले की कितें आहा तें बेगीन ताजें सोक्षमोक्ष जाय. हांव म्हणना बंद करा म्हणून, पूण कितें आहा तो सोक्षमोक्ष बेगीन लावचो. 10 वर्सां जालीं. आतां हांव आमदार जावन आतां 6 वर्सां जालीं. आमी तेच पळयतात. रवींद्र भवनात आज मेरेन कांयच जावंक ना. रवींद्र भवन गेले 5 वर्सां प्रोग्राम करताले पूण जे लोकांक सवलत दितात तांची सवलत कोणें पळयल्या. वी आर फायनली आन्सरेबल टू द पब्लीक. Our reporter Sandeep Duekar in Margao.